प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज आयतार आनी शिवर्तमान जावन आसा मातवाची 15वी चीट 21 ते 28 पर्यंत. आनी आयच्या शिवर्तमानान आमी कितें वाचता? एक कानाची बायल, एक गांव आसलो कानान म्हणून, आनी थिंचूर ती एक बायल जी इज्रायल्या पोरसाची बायल नासली, ती जावन आसली दुसऱ्या परदेशाची. आनी ती जेजू कडेन येता आनी जेजूक एक फावर मागता. ती म्हणटा म्हजी चली बरी ना, तिजेर एक दोन-चार आसा, तिका खूब त्रास करता आनी तिका भिकोणी दी. आनी भाव भयणीनो, जेजू ह्या लोकां पासत येवंक नासलो. तो म्हणटा हांव फकत इज्रायली पोरजे पासत येयला ह्या संवसारान, आनी देखून जें जेवण जावन आसा भुरग्यांचें तें सुण्यांक काडून दिनान. आनी ताणें हे बायलेक एके भाशेन एकदम बरीं उतरां उलोवंक ना, म्हणजे तिका दुखेचीं उतरां उलयलीं. आमी समजता की जेन्ना जेजून तिका एक सुणें म्हणलें, तिका जें तिणें मागलेलें तें तिका दिवंक ना म्हणून आमी समजलें की जेजू एकदम कडक हा म्हणून तो सगल्यांकूच जेन्ना मागणें करता तांकां दिना. पूण भाव भयणीनो, आमच्या मनान एक सोत आमी दवरूंक जाय. जेजू फकत इज्रायली पोरजेक देवाचें उतर परगट करपाक येयल्लो. कित्याक? इज्रायली पोरसा आनी देवा बरोबर एक संबंद आसलो, म्हणजे एक कवनंट आसलें, एग्रीमेंट आसलें. आनी जो लोक इज्रायली पोरजेचो आसलो तो आब्राहामान त्या कवनंटान, त्या एग्रीमेंटान जल्मल्लो. आनी जेन्ना देवाक हो कवनंट आसा, हो एग्रीमेंट आसा ह्या इज्रायली पोरजे बरोबर, देवाची जबाबदारी जाता तांकां सगळें बरें दिवपाक. जेन्ना तांचें कितें बरें ना जिवितान, तेन्ना देवान तांकां खरेंच कितें बरें करूंक जाय. कित्याक देवान तांचे बरोबर एक एग्रीमेंट केला, एक कवनंट केला. आनी भाव भयणीनो, तो कवनंट तें देवाचें बरें जावपाक गरज आसली इज्रायली पोरजेक भावार्थ जेजूचे देवाचेर, ज्या देवाच्या उतराचेर. आनी आयज ही जी बायल येता, केननाची बायल, ती जावन आसा इज्रायली पोरजेची न्हय, ती दुसऱ्या गांवाची. आनी जेजू तिका एके भाशेन एकदम बरीं उतरां दिना. पूण ह्या ओस्तरेचो भावार्थ जेन्ना जेजू म्हणटा भुरग्यांचें, तो इज्रायली पोरजेक म्हणटा ती भुरगीं म्हजीं, भुरग्यांचें जेवण काडून सुण्यांक दिवपाक हें सारकें न्हय. तेन्ना ही बायल कितें म्हणटा? ती म्हणटा सायबा, सुणी पूण भुरग्यांचें जें सकल पडटा तें खातात. आनी जेजू हें आयकोन त्या ओस्तरेचो भावार्थ पळोवन तिका म्हणटा, ओस्तरे, तुजो भावार्थ जावन आसा एकदम व्हड. ओस्तरे, व्हडतो तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी त्याच वेळार तिका जें ती मागोंक आयली जेजूशी, तिच्या ल्हान भुरग्या पासत, त्या ल्हान भुरग्याची पेकोडी फावो जाता तिका. आयज भाव भयणीनो, आमी ह्या नव्या करारार आसा. जेजून आमकां खुर्सार मरोन आमकां सगळें घडोवन हाडलां. पूण आमकां खरेंच जेजूचेर भावार्थ आसा, तेज्या उतराचेर भावार्थ आसा, हो फकत आमी मागणें कोत्ता आनी समजता की मागणें केलें म्हणून देव आमकां सगळें दितलो. आयज आमकां गरज त्या उतराचेर, जेजूचेर भावार्थ दवरपाक. फकत मागणें केलें आनी आमकां देवाचें मेळलें तें केन्नाच जावचें ना. हे उस्तोरेन मागणें केलें, पूण जेजू पळोवंक सोदतालो खरेंच हे उस्तोरेक ताजेर भावार्थ आसलो. कित्याक जेजून तिका कितलें वायट उतरांनी उलयलो, पूण तिजो भावार्थ जेजूचेर, ती जाणवली जेजू कोण तो, ती जाणवली की जेजूच तिका
तिका आनी तिच्या चलयेक पिकोणी दिवंक पावता आनी ती कितलें वायट उरून ती थिंचो रावली आनी तिका पिकोणी मेवली. आयज एके खिरीत भाशेन जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता आमी फकत मागणेच कोत्ता. आमी जेजू कडेन येता आनी आमकां हें जाय तें जाय, ही पिकोणी जाय, तें जॉब जाय, आमकां आमच्या भुरग्यांक बोटीर वचोंक जाय, आमकां आमच्या भुरग्यांक गाल्फांक वचोंक जाय, हेंच आमचें मागणें. हो खरेंच आमी जेजूच्या उतराचेर बावर दवरता. जें तो सांगता तें आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा. भाव भयण, जेन्ना आमी जेजूक म्हणटा आमचो स्वामी, जेन्ना आमी म्हणटा तो आमचो दोनी, जेन्ना आमी म्हणटा तो आमचो बाप तो, आनी खरेंच आमी ताका मानता, तेन्ना आमी जेजूशी येतले आनी फकत ताका सांगलें, बाबा जेजू, कितें तुका जाय हांवें केल्लें, तूं जावन आसा म्हजो धोनी. पूण आमी कितें करता, आमी आमच्या धोनया कडेन येता आनी आमचें लिस्ट सांगता, हें कर तें कर, आनी आमीच धोनी जाता. पूण आयज जेन्ना ते केनेनाच्या बायलेन जेजू कडेन येयली, तिणें ती आपलें मागणें घालें, पूण तिणें भावार दवरलो जेजूचेर. इतलें वायट उलोवन जेजून तिणें थिंचो तो जागो सोडूंक ना. कित्याक ती जाणो आसली की भावार धरून जेजूचेर तिची पिकोणी, तिच्या चलयेची पिकोणी तिका फावो जातली म्हणून. आयज एक खिरीत भाशेन जेन्ना ह्या शेवट तोलमांचेर आमी नियाल कोत्ता, आमचो भावार जेजूचेर आनी ताच्या उतराचेर घोट आसून आमकां सगळें देवाचें फावो जावपाक, आनी फकत कितें आमकां देवाचें मेळपाकूच न्हय, पूण आमी जें जेजूचें उतर म्हणटा तें पाळपाक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत. आयज एक खिरीत भाशेन आमचो भावार गोड जावपाक आमची चोत्राय, आमचे दोळे फकत जेजूचेर आसुनी, ताच्या उतराचेर आसुनी, आनी आमी तें देवाचें उतर दिसपट्ट्या जिवितांत पाळून आमचो भावार गोड करून सगळें देवाचें बरें आमकां फावो जावपाक हें आमचें मागणें जावनी. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडयता हांव, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.